आदिवासी कल्याण खात्यात भ्रष्टाचार चलता म्हणून मंत्री गोविंदान हालींच जाहीर वाद केल्लो. उपरांत गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान देंवयलो. हाचेर विरोधक आणि सरकारांतल्या फुडाऱ्यांचे प्रतिक्रिया आयकुयात. is a reflection that the BJP is intolerant to those who expose corruption. It is definitely not a stitch in time. There are several charges of corruption on several ministers. ताजेर करप्शनाचे चार्जीस करतालो कला अकादमी खातीर. जेन्ना आमी ताजेर हायकोर्टान गेल्ले आशिल्ले तेन्ना सरकारान ताका पूर्णपणान तेंको दिलो आनी जेन्ना तो उलोवपाक लागलो करप्शनाचेर सरकारान तेन्ना ताका काडलो. हाजो अर्थ कितें जाता की BJP करप्शनाचेर अगेन्स्ट जर उलयलो जाल्यार तुका काडटा. की गोविंद गावडे वॉज नॉट द रियल पर्सन हू डीड द करप्शन. गोविंद गावडे माइट बी द मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर, पूण खरो जर तर कोणें स्कॅम केल्लो, करप्शन केल्लें इन कला अकादमी, इट इज अ PWD मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. दुसरें, गोविंद गावडे पेक्षा आनी व्हडले व्हडले करप्शनाचे चार्जीस आहा मरे मंत्री, तांकां कित्याक काडूना? गोविंद गावडेचो जो अहंकार आसलो आनी जो तो आपणाक शहनशाह समजतालो ताका एक्चुअली खूब पयलींच देंवोवपाक जाय आसलो. जर गोविंद गावडे खरोच सत्याच्या मार्गान आसा जाल्यार तेणी जे कोण ऑफिसर करप्शन करता, जो कोण मिनिस्टर करप्शन करता, जर CM करप्शन करता, CMचे डिपार्टमेंट करप्शन करता, तेणी ते एक्सपोज करचें. व्यू काय ना अशें कितें जालें की ते स्टेटमेंटा खातीर काडलो ताका? ते मुख्यमंत्र्याक कित्याक कितें काडलो तो एज अ पार्टी तुमचे कितें सी आसा? पार्टी काय ना, पार्टी आमचो अध्यक्ष उलयला कितें उलोवपाक. आनी तुमी एक मनशान कितें उलयतना जावं वागतना एक विचार करून वागपाक जाय. गोवा गव्हर्मेंटाची जी सगळी खातीं आसा, सगळे मंत्री आसा, खंय ना खंय तरी करप्शनान गुंतल्यान. मडकयकरान, पांडुरंग मडकयकरान आरोप केल्लो की ताणें स्वता पयशे दिल्ले, FIR रजिस्टर जावच्यो, त्या गोश्टीची सरकाराक मातूय सोयर सुतक ना. ह्या मंत्र्याक काडप इज नॉट अ ग्रेट अचिवमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी. BJP पार्टी इंटरनल मॅटर दिसाचो दॅट ते हांव डिसायडेड. आमकां तेतूंत कसलोच हें ना, कॉमेंट ना आमचो आनी आमचें उलोवपाचें ना कांय. तुवें त्या इंटरनल आमचें फक्त युतीचें सरकार आहा तें आमकां बरे भशेन फुडें चलोवंक जाय. As days pass, as years pass, political calculations also change. म्हाका असलें केन्ना सिच्युएशन येवंक नासलें. एकदां आयिल्ले ढवळीकार दोग जाण आसले, हांवें एकाच दिसान उडयल्ले. तुका याद आहा पूण अशें ओडाताण जावंक नासली. हांगा हें भरपूर हें जालें. म्हाका काय खबर ना. शफल और रिशफल ते CMचे डिसिजन कितें आहा ते पार्टी हायकमांडाचेर. आता कितें परत खातें वाटप बी जातलें अशें दिसता. 3 जाणांक काडटा, तुमी कितें आयकलां? म्हाका जेन्ना सांगलें तेन्ना रिजायन दिलो न्ही. त्या करप्शनाचेर चवकशी करपाचें सोडून जाणेन करप्शन मुखार हाडलें, ताजेरूच आज कारवाय जाली. म्हणजे हाजो अर्थ कितें जाता? फाल्यां जर कोणी एक सामान्य नागरीक एक जर पुलीस स्टेशनार गेलो आनी चोरा बद्दल जर ताणें तक्रार केली जाल्यार चोराक सोडून जो तक्रार करता, तूं चोराची तक्रार करता, तुका काडून भितर उडया. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.